सनबर्न आयोजन सुवातेभायर 2 तरणाट्यांक अचकीत आयले मरण, गुळी वखदांचो ओव्हरडोस घेतिल्ल्याचो दुबाव। रायच्या लोकांनी घेतली डीवायएसपी सेराफिन डायसाची भेट, सिटो मार्केसाच्या खुनाची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी। नवागडो चोर अनवराची मडगांवा मोती दोंगराचेर सापडली कूड, 4 दुबावितांक पुलिशेन घेतले ताब्यात। रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण गोयच्या पर्यटन वाडीक थारतले फायदेशीर, रेल्वे मंत्र्याचे म्हणणे। जाल्यार मायकल म्हणटा सुरक्षा व्यवस्था सुधारप गरजेचे। येवकार, हांव सुशांत गावस। पळोवयात खबरो विस्तारान। वागातोर सनबर्न संगीत महोत्सवाचे सुवाते भायर लायनीत उबे रावलेल्या 2 पर्यटकांक अचकीत मरण आयले। गुळी वखदांच्या ओव्हरडोसाक लागून तांकां मरण आयिल्ल्याचो आरोप जातालो। सनबर्न संगीत महोत्सव आणि मयतांच्या मरणाविशीं उलोवपी एकल्याचो व्हिडिओ गोवा 365 सापडला। हो व्हिडिओ तुम्ही पळयात आणि खरे कितें आणि फट कितें ते तुमीच थारायात। ईडीएम फेस्टिवल पुरायपणान गुळी वखदा मुक्त आसतलो असो दावो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकारान केल्लो। पूण हैदराबादचो साई प्रसाद आणि विजागाच्या वेंकटाक सनबर्न आयोजनाचे सुवाते भायर अचकीत मरण आयले। ह्या दोगांकूय उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेल्ले। साई प्रसादाक जागेरच मरण आयिल्ले हे मागीर स्पश्ट जाले। जाल्यार वेंकटाक उपचार सुरू आसतना मरण आयले। उपरांत पुलिशेन तांच्या इश्टाक चौकशे खातीर आपूण घेतले। पुलीस चौकशे उपरांत तो पत्रकारांकडेन उलयलो, पूण गुळी वखदांच्या विशयाचेर तो उलोवपाक भियेतालो। पूण अशें आसतना गोवा 365 ताचो स्टेटमेंट रेकॉर्ड केलो। ओवरडोज मतलब obviously it's respectable, but must be somewhere we are ये इवेंट में ही नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इसके पहले 2-4 लोग मरे। तो ओवरडोज मतलब obviously it's respectable, but must be somewhere we are ये इवेंट में ही नहीं हुआ है। ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, इसके पहले 2-4 लोग मरे। गुळी वखदा मुक्त सनबर्नाच्या आयोजनाविशीं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकारान केल्ले स्टेटमेंट पळयात। ड्रग्स आमी थंय अलाउड करपाना, स्मोकिंग तेजेर सारको आमची सारकी नजर आसतली। पुलिसांकूय आमी सांगून दवरलेलें आहा की थंय कसल्याच ड्रग्स तेंचे अलाउड करचे ना, सारकी सजा मेळटली। पण पीसफूल बरे रितीन डिसिप्लीन दवरून तें चलोवपाचें। ड्रग्स जर खंयच्याच पद्दतीन आसचे न्ही, हाज्या खातीर आमचे एएनसी स्पेशली देल टेक केअर। टीम डेप्युटी ऑलरेडी आसतले आमचे आनी ऑलरेडी आसता। गुळी वखदांच्या वावराक लागून विरोधकांनी मात ह्या नादीच ईडीएम आयोजनाक विरोध केल्लो। ईडीएम फेस्टिवलाक दिल्ली परवानगी फाटी घेवची अशी तांची मागणी। सीएमाचो स्टेटमेंट की इट इज हार्ट अटॅक कशें कळ्ळें बाबा तें मातशें सीएमान सांगचें लोकांक। इज अ डॉक्टर तपासून आसतना सुपरसॉनिक ते इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग। द काँग्रेस पार्टी डिमांड्स an SIT in this case because too many top people are talking in different tones. The question is, by saying heart attack, is the post-mortem being directed in that direction? SIT has to be formed under a retired High Court judge. This is a matter of life and death, and if the Chief Minister fails within 15 days to appoint an SIT, I appeal to the High Court in view of its order dated 24/2014. They should take up the matter suo motu and take the investigation under their watchful eye. दोग जाण मरण पावपाची घडणूक सनबर्न आयोजन सुवातेच्या भायर घडली अशें म्हणून पर्यटन मंत्री बाबू आजगावकारान हे प्रकरण नितळावन व्हरपाचो यत्न केलो। ह्या प्रकरणाची चौकशी जाले उपरांत संबंधिताचेर खर कारवाय करतलो अशें ताचें म्हणणें। हे सगळे सनबर्नाच्या भायर जाल्ले, लोक खंयच्यानी घेवन येतात आनी थंय मागीर कितें जाता तें जावपाक ना। म्हणून तेजी पयली इन्क्वायरी जावन दी, चौकशी जावन दी आनी रिपोर्ट फुडें येवन दी। पण हें घडपाक जायना। ड्रग्स मुक्त गोवा आसपाक जाय। वागातोरच्यान खबराकार संदीप कामुलकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार अनिकेत नार्वेकार। सिटो मार्केसाच्या खुनाची खोलायेन चौकशी करात, रायच्या लोकांनी मागणी केल्या। सिटोच्या खुनाचो तपास खंय मेरेन पावला तो पळोवपा खातीर रायच्या लोकांनी डीवायएसपी सेराफिन डायसाची भेट घेतली। खुनाच्या पहिल्या दिसा सावन तपास चालू आसा आणि दुबावितांची चौकशी सुरू आशिल्ल्याचे डीवायएसपीन सांगले। 25 वर्सां पिरायेच्या सिटोची कूड लाशिल्ले अवस्थेत देवपाज लोटले सापडलेली।
सिटो 25 डिसेंबराच्यान बेपत्तो आसलेलो. थळावो आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड आनी बाणावलेचो आमदार चर्चिल आलेमावान रायच्या लोकां सांगातान DYSP सेराफिन डायसाची भेट घेतली. I've been following up the investigation for a long time and continuously following up. Let us see what is the outcome. I got faith in the police, I got faith in the system. We will, whatever is to be done, they will do. Then we will see that justice is given. But then I feel that we should not, simply get hyper. I got that doubt that somebody done something about it. 100%. I just told them inquiry. They are going inquiry. तुम्ही केलं नाही किती सांगला आता डिस्कशन करत किती सांगलं तो सुशांतचा पण नंबर त्या कोर्स करून सुशांत करून शकता तिची मला माहिती नाही ते एका इंट्रोगेटही केला त्या चोरवार आणि त्याच्यात त्यांनी काढून घेतला कितें कितें आसलें त्याच्यानंतर सो दॅट इन्व्हेस्टिगेशन इज ऑन टू फायंड आउट इफ शी हॅज एनी रोल in the death of the boy. Plus, we are also trying to find out whether the boy was alone last, when he was last seen. One point we have got that he was seen by one person from Raya only at Boris, near the bridge. That is the last person we have seen. So we are also trying to find out from our sources whether he has traveled that side alone, or somebody was there with him who could have been involved in some crime. मडगावच्यान खबराकार रमेश नाईक राऊत. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाला नदर कैदेत दवरपाची सुचवणी असलेल्या अनवराची कूड दुबावित रितीन मोती दोंगराचेर सापडल्या. या प्रकरणात हात असलेल्या 4 दुबावितांक पुलिशेन ताब्यात घेतल्या. मोती दोंगरार 2 गटात मारामारी जाल्ल्याची माहिती पुलिसांक मेळिल्ली. पुलीस घडणूक थळार वच्चे पयलींच अनवराचो खून जाल्लो. लाकडाच्या कुटक्यान ताचे तकलेर हल्लो केल्लो अशें पुलिसेन सांगलें. राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाला अनवराक नदर कैदेत दवरपाची सुचोवणी गोंय पुलिशेन हालींच दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्याक केल्ली. राती एकट्याच अरेस्ट केल्लो आनी आतां दनपारां आनी 2 जाणां अरेस्ट केल्या. सो टोटल 3 जाण जाले. 3 जाण जाले टोटल आनी एकट्याक सोदतात टिकेट घातल्या तीन आसत आनीक वी हॅव आल्सो मोर स्टाफ ऑल्सो. So we will keep continuously for some time policemen there. मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नाईक राऊत. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयचो पर्यटन वेवसाय सामकोच शेळेला अशें वेवसायीक सांगतात. हो शेळिल्लो पर्यटन वेवसाय पुनरुज्जीवीत करपा खातीर केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आनी कळंगूटचो आमदार आनी मंत्री मायकल लोबोन कांय सुचोवण्यो केल्यात. रेल्वे रुळाचे दुपेटीकरण गोंयच्या पर्यटनाक फायदेशीर थारतले अशें गोयल म्हणटा. गुन्हेगारी घडणुकांत वाड जाल्ल्यान गोंयांत सुरक्षा वेवस्था वाडोवची अशें मायकलाचें म्हणणें. गोंयांतल्या पर्यटनाचे सद्याचे स्थितीचेर गोवा 365 शुक्रारा उजवाड घातलेलो. गोंयांत पर्यटक येत आसात पूण तांचे कडल्यान गिरायकच जायना अशें पर्यटन वेवसायिकांचें म्हणणें. जाल्यार रेल्वे मंत्री सांगता रेल्वे रुळाच्या दुपेटीकरणा उपरांत गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो वाडटलो. पूण प्रत्यक्षात पळोवपाक गेल्यार पयशे मोडपी पर्यटक रेल्वे परस गोंयांत विमानान येवप पसंत करतात. A few people are causing roadblocks. They are misguiding the local people of Goa. I saw that report and I was very sad to see that report of obstructing the progress of Goa. I hope all of you, my friends from the media, will educate the people of Goa and show them the benefits that development can get, that tourism can get, but it will help Goa as a state develop tourism and bring more economic activity and more income to our young boys and girls who are so talented and who have a bright future ahead of them. गुन्यांवकारी घडणुकांत वाड जाल्ल्यान पर्यटक गोंयांत येवपाक भियेतात अशें पर्यटन वेवसायिकांचें म्हणणें. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो ही गजाल मान्य करता. गोंयांत येवपी पर्यटकांचें सामानय कांय वेळार चोरी जाता. देखून कळंगूट मतदारसंघातल्या दर्यावेळांचेर सुरक्षा वेवस्था वाडयतलो अशें मायकल लोबोन सांगलें. Lot of cases in the coastal belt are snatching, chain snatching, bag snatching, where tourists are losing their valuable items like passports and foreign exchange and
all the credit cards, debit cards, everything. If you keep the bag here and try to take a selfie, your bag is gone. So the police writes it as a missing complaint. It's missing. Nobody has snatched it from your house. So that is a technical thing, word, missing and snatching. Or some people try to, like a dacoity, they just 2-3 people come with knives and they take away all your. We require entire area under CCTV surveillance. That is main roads going towards beach. There is money is required for this. So we under IT department and under Swadesh Darshan scheme from the central government, that is Ministry of Tourism, we can do all this work. We require central fund to do this work. And in the years to come we will do. We will get a new police station for Kalangut. We will want to break the old one and rebuild one. For them to temporary shift in the new premises, Kalangut Panchayat has already made arrangement. The old Portuguese house will give them on 2 years basis, and GSIDC should build the new police station. So that file is in movement. मडगावच्यान खबराकार संदीप तुयेकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. कोकण रेल्वे आता लायटीचेर चलतना दिश्टी पडटल्यो अशें रेल्वे मंत्री पियुष गोयलान सांगले. कोकण रेल्वेच्या मार्गाचे पुराय विद्युतीकरण करतलो अशें ताचें म्हणणें. रेल्वे रुळाच्या माध्यमांतल्यान गोंयांक देशांतल्या हेर शारां वांगडा जोडटलो, देखून गोंयांत येवपी पर्यटकांचो आंकडो वाडटलो अशें गोयलान सांगलें. We hope to be able to electrify the entire Konkan Railway in the next 12 to 15 months, by which it will become completely pollution free. There will be no diesel trains coming to Goa. We also hope at some stage going forward to have new lines coming up in Goa, additional lines coming up in Goa, connecting newer areas in Goa, and I'll seek the support of the people of Goa in our efforts to expand the railway network. I want that more and more people come to Goa by train and enjoy the journey in the carts, for which we are going to provide Vista doors, that is glass covered trains, so that in the train you can see a full all round. वास्को बाजारातल्या एका दुकानाच्या गल्ल्याचेर शुक्रारा राती अनवळखी चोरांनी हात मारलो. दुकानदारान गल्ल्यात दवरलेले 1,80,000 रुपया आणि हेर वस्तू अशें मेळून सुमार 2 लाखा परस चड रकमेचो मुद्देमाल चोरांनी चोरून व्हेलो अशें दुकानाच्या धनियान सांगलें. दुकानाचो धनी कृष्णकुमार बिंद शुक्रारा सांजे आपले दुकान बंद करून घरा गेल्लो. शेनवारा सकाळी जेन्ना ताच्या भावान दुकान उक्ते केले तेन्ना दुकानात चोरी जाल्ल्याचे ताच्या लक्षात आयले. दुकानाचे पत्रे फोडून चोर दुकानात भीतर सरले. कल मैं रात को 10 बजे दुकान बंद कर गया. उसके बाद मैं सुबह ओपन करने के पहले जब भी ओपन किया भाई आके दुकान, तभी देखा तो ऊपर का सीट फूटा हुआ है. कुछ केस रखा था 1,80,000 वो चोरी हुआ है, और यहाँ पे कुछ सिगरेट रखा था वो लेके गए. टोटल कितना लॉस हुआ? टोटल बोला तो 2 के ऊपर. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. म्हादयचो विशय हाताळपाक जायना जाल्यार मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवचो, आदलो मंत्री आनी पर्वरेचो आमदार रोहन खंवटेन मागला. मुख्यमंत्री म्हादयचो विशय गांभीर्यान घेयना ताची 2 कारणां आसूं येतात. एक तर तो केंद्राच्या प्रकल्पात वांटेकार आसूं येता, ना जाल्यार हो विशय हाताळपाची ताचे कडेन क्षमताच ना अशें रोहनाचें म्हणणें. केंद्राची बिलां पास करपाक सरकार अधिवेशन आपोवपाक शकता, पूण म्हादयच्या विशयाचेर उलोवपाक तांचे कडेन वेळ ना. पूण हांव म्हादयचो विशय काडटलोच अशें रोहन म्हणटा. भाजपा नेत्यांनी आरोप प्रत्यारोपांचे राजकारण बंद करचे अशें रोहनान सांगलें. I have been always saying the CM is weak म्हणून, and he is proving it from time to time. म्हादय आपली आवय जो मनीस म्हणटा आनी आवयक समज सांबाळपाक जायना, आय थिंक देर इज सम सिरियस कन्स्ट्रेंट्स अँड प्रॉब्लेम्स इन दीस पर्टिक्युलर मॅन. हांवें पयल्या प्रेस कॉन्फरन्साक सांगिल्लें की मुख्यमंत्र्यान डेलिगेशन घेवन प्रधानमंत्रीक वचून मेळपा जाय. द चीफ मिनिस्टर हॅज टू टेक अ डेलिगेशन अँड मीट प्रायम मिनिस्टर, नॉट मिस्टर जावडेकर. आज तो 2 महिन्यान न्हिदून उठला आणि ही इज टॉकिंग अबाउट रायटिंग अ लेटर टू द प्रायम मिनिस्टर. First and foremost, I would like to congratulate the new governor. After coming in, not being a Goaikar also, coming into Goa, he's had feelings of a Goan. तो आज वसून प्रायम मिनिस्टराकडे मेळून he even expedited the letter for which the postman was our CM who came with the letter to Goa. That also keeping it in abeyance. We were asking for continuous withdrawal of this particular letter.
I would like to tell the BJP guys to stop playing the blame games. काँग्रेसीक blame कर, हाका blame कर, ताका blame कर. आयच्या तारखेन सेंटर तुमचे तुम्ही हांगा आसा. CM म्हाका दिसता अजून पर्यंत स्पीकर, आमदार आणि बीजेपीचो कार्यकर्ता म्हणून ते वयले पळयता आसतले, मुख्यमंत्री म्हणून न्हय. Goa is not being taken seriously at all. So what is the question of appraising PM when governor has already spoken to him? So this running around the bush and playing, I think either CM is a part of that particular center projects to give the water to Karnataka, or he is not able to handle it, which I say is a very weak leadership. परवरीच्या लोकांक दिल्ल्या आश्वासनामधली 60% आश्वासना पुराय केल्ल्याचे रोहनान सांगले. तसेच ह्या वर्षाच्या निमाणे मेरेन केल्ल्या कामांचे रिपोर्ट कार्डय ताणे उजवाडाक हाडले. पणजेच्यान खबराकार सुशांत गावस आणि व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. गोरक्षा अभियानान शुक्रारा दिवचल पुलिशेच्या मजतीन महेश शिरगावा बेकायदेशीरपणान गाडयेत घालून व्हरपी 2 गायी ताब्यात घेतल्यो. हळदोणेच्यान हाडलेल्यो ह्यो गायी बांद्या घेवन वतना शिरगावा धरल्यो. ताब्यात घेतलेल्यो गायी महेश शिखेरीचे गोशाळेत दवरल्यात. धरलेली गोरवां गोशाळेत दवरपा खातीर सरकारान खास तरतूद केल्या. गोशाळा चलोवपी संस्थेक सरकार अर्थीक मजत करता. आयज सकाळी बरोबर 7:45 वरांचेर शिरगांव रेल्वे क्रॉसिंग जी गेट आसा ते गेटीचेर ही गाडी जी हांगासर उबी आसा ही ह्या गायींक घेवन क्रॉस जाताली. संशय येयलो म्हणून फाटसून उकडून पळयलें, फाटल्यान गाडयेचेर नंबर ना म्हणून फुडें वचून नंबर पळयलो जाल्यार गाडी जी आसा ती MH महाराष्ट्राची गाडी आसा. ती गाडयेन ही 2 गोरवां आसा. आमी स्टेक हावस मॅनेजमेंट स्कीम जी आसा सरकारची, सरकाराक मदत करपा खातीर जें कितें कार्य करता ते कार्य करता आसतना आतां आमचेर आरोप जावपाक लागलेले आसा की आमीच गोरवां व्हरोन विकता म्हणून. ही गोरवां जी आसा ती आयज आमी बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर फोन केल्या उपरांत बिचोली पुलीस स्टेशनाचेर हाडलेली आसा आनी ह्या गोरवांची फुडली देखरेख जी आसा ती फुडें आमी करतले. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. आय लिगांतल्यो मॅची पळोवपाक आनी आय लिगाक तेंको दिवपाक शुक्रारा मोठ्या संख्येन गोंयकार रस्त्यार देवले. शुक्रारा मनोरा राय यूथ क्लबान रॅली काडून आय लिगाचेर जागृताय घडोवन हाडली. सद्याक चर्चिल ब्रदर्स हो एकूच पंगड आय लिगात खेळटा. हे रॅलीक तेंको दिवपाक चर्चिल ब्रदर्साचो सर्वे सर्वा आणि गोंय फुटबॉल संघटनेचो अध्यक्ष चर्चिल आलेमांव रॅलींत वांटेकार जाल्लो. आय लीग वांटोवपा खातीर गोंयकारांनी मुखार येवपाक जाय असो तेणें उलो मारलो. आय गॉट दिस शॉक. द यूथ क्लब ऑफ मानोरा तेमी हे काम केले चर्चिल ब्रदर्साक फुटबॉला लागून एक रॅली काडचे, कित्याक एंड एक मी बरो फ्रेंड म्हाका मोजालो कालीन आपण चर्चिल ब्रदर्स एक रॅली काडा, कित्याक लोकांक कळपाक कितें आय लिगीक चर्चिल ब्रदर्स एकूय गेमी आहा म्हणून. आनी आमी आय लिगेक गेमी लोक येना त्या पासून तो लोकांक सांगूंक सोदता आमली गेम स्ट्रॉंग. ताका लागून तेमी काडल्या. हांव तेका हॅपी. मुगे ऑर्गनायजेशन कांय नाय न्हू. ISL कशी हे जाता पळय क्राउड तसो एका हे लिगान जायना. हांव नको कितें जाता ताका लागून ते बसले न्हू. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.